तशेंच आमचो जो चेअरमॅन सायंटिस्ट डॉक्टर सायमन जो चेअरमॅन केल्लो 3 आमी बॉडी कन्स्टिट्यूट केली CDMP प्लॅन करता तेन्ना एक मॅनग्रोव एक आमचे खाजन आनी एक फिशींग विलेज. सो तो आज मिटिंगा बसलो. बेसिकली हो जो आज प्रेस कॉन्फरन्स आसा इट इज बेसिकली टू क्रिएट अवेरनेस ऑफ 2 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आमची ही मिटींग जावची पयली आमी वेटलँडाची मिटींग जाल्ली. वेटलँड बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट रिसंटली जाला आफ्टर अ गॅप ऑफ 3 months कित्याक लॅप्स जाल्लो. सो आय एम हॅपी टू टेल यू की गोंयान आमी फर्स्ट 3 वेटलँड गोंयान डिक्लेअर करता ऑफिशियली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. वन इज शेल्डे लेक इन शेंडे नंदा लेक इन केपें आणि एक दाशी लेक इन रेवरा. दीस हॅव बीन एक्सेप्टेड. त्यांचे सगळे जे PBR जावपाक जाय आसले म्हणजे फर्स्ट इट इज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 60 days वॉज गिवन टू द पीपल टू गिव द ऑब्जेक्शन्स. देन ग्रीवियन्स कमिटी आशिल्ली. सो सगळो टोटल प्रोसेस जाला and these are the first official wetlands which will be notified after today's board meetings which have been approved. One is शेल्डे नंदा आणि दाशी. दुसरी गोष्ट जी आज जाल्ली आसा हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आता एप्रूव जाल्ले आसा की फॉर ड्राफ्ट पर्पज एक थोडे दिसांनी फॉर 60 days ड्राफ्ट जो आसा हो सार्जोरा लेक, तेलोली लेक, सुलबाट, माय लेक, कुर्तोरी लेक, सोनबेम लेक, म्हाकाजन लेक, माय तळे, बांडोल लेक, आंबोर्ले लेक, पाली लेक, कमळा तळे, उडे लेक, उर्ली लेक, तरवाळे लेक आणि 14 लेक जे वेटलँड लेक आता पेक्षा नाव म्हणटा लेक बट एक्चुअली दे आर वेटलँड्स. इवन पयलीं जे आता कन्सिडर जाल्ले दे विल बी कॉल्ड वेटलँड. शेल्डे वेटलँड, नंदा वेटलँड, दाशी वेटलँड. Out of this 14 more are getting published for draft notification for 60 days. These have been approved by the wetland authority. As जो गोष्टी what happened is in the past 60 days NGT has identified 545 wetlands. Today the entire summary was taken. त्या summary मध्ये जे 14 पहिले आम्ही करतले 3 आमचे डिक्लेअर झाले 10 आमचे नोटिफाय जावपाक जाल्ल्यो लास्ट टायम. दुर्गा लेक आणि अनेक लेकीन थोडे दीस मागले म्हणजे कांबोली लेकीन थोडे दीस वाडयले. सो आज 14 दिसांनी 60 days आशिल्ले तांकां आनी 30 days जे लोक मागतले तांकां दिल्ले आसा. सो एक ती दुर्गा लेक आणि एक कांबोली लेक पीपल आर आस्किंग that is also been done. So ultimately out of the 546 wetlands what we can say identified in the by the NGT for draft in a 1 year time for 60 days. So हे महिन्यात टाइम कवा झालो. Unfortunately COVID टाइमाक 6 महिने आमचे NIO जो एजेंसी could not go ahead with that. Hence NIO has asked us 6 months extension. We have also asked NGT 6 months extension. And the board NIO to complete the wetland identification. When I say wetland identification, 545 wetlands, so-called wetlands, given by NGT. Preliminary report suggests there are 454 wetlands. Only around 80 to 100 will be are in the preliminary stage of identification, may be possible of wetland. The remaining are mining pits or just small quarries or all that. So those have been identified. We have fixed next board meeting next month where all those listing will be developed and kityak they do not qualify for wetland will be identified and will be deleted from the 455 wetlands which are shown by the NGT. So this is the exercise what has been done today. दुसरी गोष्ट जी आशिल्ले वयर फाटी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या माध्यमांतल्यान एक गोष्ट जाली की खंय तरी लोक वेटलँड जेन्ना आयडेंटिफाय करता आनी तेजो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जेन्ना आयडेंटिफाय करता इट इज डन सायंटिफिकली नॉट डन बाय आमचे इट इज डन बाय NIO. NIO is the body which does this exercise for the state of Goa and they define the zone of influence. आता लोकांचे एप्रिहेन्शन आशिल्लें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स घालता तेन्ना हे झोना भितर आमी कांयच करूं शकना.
So today the board has taken a decision that there are three parts of the entire wetland. One is the wetland body by itself, the 50-meter buffer, and then the zone of influence. Zone of influence is derived by scientific parameters, which is derived by the NIO. So, third, zone of influence भितर, the body has decided that certain activities will be permitted. लोकांचे impression आशिल्ले की zone of influence आमी करपाक दिवचे ना आनी घेवचे ना. So today guidelines frame करता, which will be released shortly in a few days, where the wetland authority will release it. Where I will just declare to the public not to fear की ते zone of influence भितर paddy cultivation, तुझे इवन फाल्यां घर बांदूंक शकता, ह्यो गोष्टी आज डिक्लेअर केल्ल्यो आसा. सो बेश्टे एप्रिहेन्शन क्रिएट करपाचें मायंडान ना, कित्याक अल्टिमेटली आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय जे वेटलँड आसा आनी तेजो बफर. इवन बफरा भितर जी घरां आसा, आमी आज मेंबर जे आसले एक्सपर्ट मेंबरान त्यांनी सगळ्याक डिस्कशन करतली की सपोज जर थंय घर आसा आनी थंय तेणी सोकपीट बी बांदला जाल्यार डायरेक्शन दिलें एनवायरमेंट डायरेक्टराक की स्कीम फ्लोट करची की 50 मीटर जर एक्झिस्टिंग घरां आसा बफर झोनान तांकां खंय तरी एक स्मॉल STP टायप ऑफ टेक्नॉलॉजी वा आनी कितें तरी टेक्नॉलॉजी दिवन तांकां गव्हर्मेंट सपोर्ट करतले. तेंची ती सोकपिटांतल्यान उदक ते आमच्या गोंयान अजुनूय सगळ्याक हें जावना STP जावना. सो तांकां आमी स्कीम काडटले विदिन द 50 मीटर टू डू स्मॉल STP सो दॅट द वॉटर डज नॉट पर्क्युलेट इन टू द लेक. So, वो scheme आमी करपाक wetland authority decide केला and it will be implemented by the director of environment to director of environment. So, आजूय ते केल्ले आसा. So, these are the preliminary things of the wetland meetingaचे जे आज जाल्ले आसा. आनी हे करता तेन्ना एक बरी गोष्ट आसा की grievance cell was active. तशेंच आमचे redressal हे आसा ती active आसा. So, we will be able to target ourselves for the next 6 months की गोंयाचे एंटायर वेटलँड जे आसा सायंटिफिकली कितले आसा कितले आमी वेटलँड म्हणून डिफायन्ड एज पर द वेटलँड ऑथॉरिटी म्हणजे बोर्डाचे जे एक्टा अंडर आसा हे आमी करूं शकतले. वी शूड बी एबल टू फिनिश विदिन द नेक्स्ट 6 months. सो ही गोष्ट पयली वील आयडेंटिफायड विदिन 6 months सो दॅट तेजे खंय 455 500 अशे चालू उरता लोक उलयता पळय ते खंय तरी हे आयडेंटिफाय जातलो आनी प्रोसेस चालू जातलो. जशें आज 3 लेखांक हांवें सांगला शेल्डे वेटलँड, नंदा वेटलँड आनी दाशी वेटलँड प्रोसेस काबार जावन ते आयडेंटिफाय जाल्ले आसा. आनी नंदा इन कुचरे कॉन्स्टिट्युन्सी, शेल्डे ऑल्सो इन कुचरे कॉन्स्टिट्युन्सी इन केपें तालुका. सो दीस विल बी हें केल्लें आसा. सो दीस इज द फर्स्ट पॉयंट. सेकंड पॉयंट जो आसा आमी आमचे CDMP प्लॅन फायनलायझेशनाचे धोरण आसा. आज आमचे मध्ये चेअरमॅन ऑफ 3 कमिटी कन्स्टिट्यूट केलेले टू बी पार्ट ऑफ द CDMP प्लॅन. एक मॅनग्रोव्ह कमिटीचो चेअरमॅन, तसोच आमचो फिशींग विलेजीचो म्हणजे कशें करपाचें तितू चेअरमॅन आनी तिसरे आमचे खजान लँडाचेर जाल्ले. एक बरी गोष्ट जाता की जी गोष्टी आज पासून कोणे करूं ना. डायरेक्टर एनवायरमेंट आसा आमचे कडेन, साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसा जे ताजे फाटल्यान आमी उलयतले की द डिमार्केशन ऑफ खाजन लँड, स्लूज क्रिएट्स एंड बंस हॅज नाव इफेक्टेड ऑन द CDMP प्लॅन फॉर पब्लीक कन्सल्टेशन. इश्यू गोंयान आशिल्लो की ज्यो गोष्टी जेन्ना पयलीं जेन्ना म्हाका अजून लक्षांत आसा एनवायरमेंट मिनिस्टर जालो तेन्ना 13 वर्स पयलीं की बोवाळ जाल्लो आनी लायन जी आशिल्ली ती लायन खूब किलोमिटरांनी भितर गेल्ली. सो एक बरी गोष्ट जी आसा आज सगळ्या पंचायतीन आमी प्लॅन धाडल्या. थोड्यांनी म्हाका फोन केलो की सर्वे नंबर सारके दिसना, ते दिसना तांकां आमी न्यू दितले. पूण आमचे ऑफिशियल वेबसायटीचेर आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर आमी ऑलरेडी CDMP वेबसायट जी आमची तितू आसा ताका अपलोड केल्ले आसा. सो यू कॅन एवरीबडी एंड एनीबडी कॅन सी इट. थंय जे पंचायती वचपाक जाय ओ कलेक्टर ऑफिसान वचपाक जाय, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान वचपाक जाय अशी गोष्टी ना. सो ह्यो पीपल कॅन एक्झामिन द CDMP प्लॅन. दुसरी गोष्ट ही जाल्या की the total Khazan land identified, including salt pan, aquaculture pond, put together is 138.73 square kilometers, which will be protected. म्हणजे असे आयडेंटिफाय केल्ले आसा. So in that almost 3.18 square kilometers aquaculture ponds and there are some salt pans in that. So हे already upload केल्ले आसा. मागीर मॅनग्रोव्ह जे आसा
ते 41.12 स्क्वेअर किलोमिटराचे CGDMP plan आता 41.12 जाला. So that is also been identified in part of the environment protection. आणि तितू भितर आम्ही कितें करू शकता. आमची I think 17 members, 16 members committee आशिल्ली. 10 member committee आशिल्ली, headed by scientist Dr. Simon, who is well versed with everything, who has done research आणि खूपशे गोष्टी त्यांनी पेपर बरयला, बुक्स बरयला about all khazans and everything. With his chairmanship and entire body, तेका land म्हणजे what can be done in mangroves has been defined. So that is also uploaded. So it is uploaded for people's comment, suggestion. लोकांकडे मागतात तुमच्या मिडियमांतल्यान आम्ही एडवर्टाइजमेंट दिल्लोच तुमच्या मिडियमांतल्यान लोकांनी ते पळोवचे आणि हे पाटी गव्हर्नमेंट आणि NGT is focused on finishing the CGDMP plan 2011 for the state of Goa. So थंय तुम्ही पळोवचे. तशेंच आम्ही जे बाकीचे हायलायट जे केल्ले आसा इकोलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरियाज दॅट इज सँड ड्यून्स, मॅनग्रोव्ज, खाजन, मडफ्लॅप, टर्टल नेस्टिंग सायट्स, कोरल, सॉल्ट पॅन्स हे सगळे CGDMP हितून आयडेंटिफाय केल्ले आसा. लोकांनी ते पळोवचे, हेचे सजेशन दिवचे अशें हांव लोकांकडे विनंती करता. आज एक मेन गोष्ट जी आज आमी तितून लोकां मडेन दिसपल जाता म्हणजे खंय तरी पीपल आर वंडरिंग वॉट आर दीस. Fishermen and fishing related provisions will be coming in. I have been given by the fisheries department. The CGDMP plan bhitar fisheries department has provided data regarding fishing zones, fish breeding sites, and various related infrastructure which are required for the fishing people in the CGDMP. Tashech amche it is made compulsory because in the CRZ notification in para 8 it permits construction of dwelling units of traditional coastal communities, especially fisher folk between 100 to 200 meters in STL land. So this was very much needed आणि खंय तरी प्रॉब्लेम जाताले म्हणून ते केल्ले आसा. तशेंच ड्राफ्ट मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर ESA आणि फिशरमॅन कमिटी जो आमचो सायमन बाबान केला तोय अपलोड केल्लो आसा. तेजेर सजेशन आनी ऑब्जेक्शन वी वील डू. एक विशय जो आसा जे हांवें सांगला परतून रिपीट करता की गव्हर्नमेंट रेकॉग्नायझीस द एफर्ट्स ऑफ पीपल who are there in a turtle nesting site conservation. आमी जे लोक सांबाळून दवरता तांकां आमी रेकॉग्नायज करता. पूण खंय तरी ताका टर्टल नेस्टिंग मॅनेजमेंट प्लॅनूय फॉर मांद्रे, मोर्ची, आगोंदा आनी गालजिबागूय अपलोड केल्लो आसा. तो आमचो डोंगरे बाबांनी केल्लो आसा, आमी मदत केल्ली आसा तितून सायंटिस्टान आनी ती अपलोड केल्ली आसा. सो ऑल वॉट इज पार्ट ऑफ द CGDMP ऑल आर अपलोडेड ऑन आवर वेबसायट. सो हांव लोकां कडेन मागता की तेणी ते पळोवचे. दुसरी गोष्ट जी आसा की एक हें आसा की पोर्ट लिमिट्स. आतां तितून आमच्या गोंयांत 2 पोर्ट्स आसा. एक मोर्मुगांव पोर्ट आनी एक पेंजीम पोर्ट. आतां तितून भितर पोर्ट लिमिट्स दाखयला ते सगळे पोर्ट लिमीट म्हणटा ते मोर्मुगांवचे न्ही, ते गोंयचे पोर्टूयचे लिमिट्स दाखयलेले आसा. बट एज पर CGDMP plan you could not define at that time which area ports should be, as long as it is port limit, whether it is minor port or major port. So, but with people's representation, we have already written to NCSM that to identify the port limit of whose limits are there in the water to be done. So, ती गोष्टी आमी केल्या पूण लोकांक सिम्प्लिफाय करपाक हांव परतून एकदा सांगता. The port limits of Mormunga port are up to Zuari bridge, whereas the Betul port is limited to the small area near the mouth of River Sal. This is Mormunga port limit in that area. आणि मायनर पोर्ट जो पेंजीम गोंयच्या गव्हर्नमेंटाच्या अंडर पोर्ट आसा तेका मायनर पोर्ट म्हणटा. तेका पेंजीम, छापोरा, तिराकोल, बेतूल जो आउटर इनसाइड माउथ ऑफ द रिवर, तालपोना and areas depicted on the CGDMP plan. Or minor ports under the state government because they are any of ports. Such as ports limits of Panjim are very defined, where Mandovi river, Mapsa river, Narawa river, Kumbaja canal river and reaches towards east and up to the Kuchara and Savade bridge. So these are the port limits of the port, because जरी तरी ते port limits गोंयचे port limits आयडेंटिफाय करना तेका रिवर नेविगेशन जे आमचे हें आसता ड्रेजिंग कितें आसता ते करूंक मेळना. सो इट इज नॉट डिफायन्ड बाय अस नाव. हे कितलेच वर्सां पयलीं केल्ले आशिल्ले. सो तो डिसेबल जावचें न्ही, लोकांचे तकलेन कितें येवचें न्ही म्हूण तें हांव तुमकां सांगता.
आज दुसरे coastal water quality. We have authorized the Goa Pollution Control Board to monitor coastal water in the CDMP. कित्याक आतां लोकांची कंप्लेनी खूब येता की coastal wateraचे भितर खंय तरी pollution जाता. So they will be the nodal agency by the state where they will be responsible for maintaining the water quality of the state of Goa. Magir, we have also recommended hejer issue जाल्लो and the state under the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has also put recommendations of the state to be part of the CDMP plan, which is visible on the website, which people should also support, and whatever is there not support sagle objection suggestion upak jaye ani karpak. What is that recommendations what we have done? No further increase in handling of coal at Empati shall be permitted beyond the capacities presently permitted by the Goa State Pollution Control Board. This is one of the recommendations in the CDMP plan. Second, temporary structures in no development zone along the coast and along the banks of rivers, estuaries shall be permitted except in ESA area shown in the CDMP plan with the following conditions. Floor space index not to exceed 0.33%. म्हणजे म्हजो जर जागो जर थंय आसा म्हणजे हे जाग्याचे हांवें सांगला ते भितर we have to say that 0.33% as per entire India भितर जे आसा ते आमकां एलाव करपाक जाय. नाल्यार मदीं एक कॉन्सेप्ट येयल्लो बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून. सो तेजेर मागीर दिशाभूल जाताले. आपणाची प्रॉपर्टी जर आसा आनी हांवें प्रॉपर्टी भितर जर खंय तरी हांवें एप्रूव करूंकूच ना म्हाका कितें करपाक, पूण दुसऱ्या म्हज्या सायडीचो प्रॉपर्टीन एप्रूव केलें एज पर द बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी तेणें आपणाचें काम केलें, पूण बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी आख्खे बीचीक रिस्ट्रिक्ट करतले, म्हज्या जाग्यार भितर करूंक मेळनासलें. सो हो कॉन्सेप्ट आमी रिकमेंड केला की एवरी प्लेस